मार्चा सावन मडगांव पालिकेतली सोपो वसुली निविदेची एक फायल गायब जाल्या, जेका लागून सुमार 1 कोटी परस चड लुकसाण जाला अशें मडगांव शॅडो काउन्सिलान मुखार हाडला। तशेंच पालिके बदला खाजगी कामगार सोपो एकठांय करतात असोय शॅडो काउन्सिलाचो आरोप। पळयात पुराय बातमी। सोपो वसुली निविदेच्या शेणिल्ल्या फायलीचेर एफआयआर दाखल करपा खातीर मडगांव नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यांक आदेश दिवचे अशी मागणी करून मडगांव शॅडो काउन्सिलान पालिका प्रशासन संचालकां मुखार कागाळ केल्या। आरोपींचेर कारवाय करून बेगोबेग पैसे वसूल करपाची मागणी लेगीत तांणी केली। आम्ही काल एक कंप्लेंट दिल्ली आसा, एक मेमोरंडम दिल्ले आसा डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांडिंग that the DMA gives directions to the chief officer of Margam Municipal Council to file an FIR before the police station for the missing file, Sopo tender missing file. Or e-file Sopo tender missing झाल्ली आसा since March 23. अनेक या मिसिंग फायली खातीर मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक 1 करोड सुमार लॉस जाला आजपासून। सांगपा म्हळ्यार जे सोपो टेंडर म्युनिसिपालिटीन डिपार्टमेंटली कलेक्शन सुरवात केल्ली आसा जुलै 22 सावन, आनी जो इनकम येता थ्रू दिस डिपार्टमेंटल कलेक्शन इज अराउंड 4.5 lakhs to 5 lakhs मॅक्सिमम पर मंथ। आनी सॅलरीज चोवपाक गेले जाल्यार जे स्टाफ एंगेज केल्ले आहा त्यांचे ग्रॉस सॅलरी फारीक करतात पळयत जाल्यार तितलोच अमाउंट जाता 4 ते 5 लाख जाता। सो फायनली कलेक्शन जो रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटी येता तो झिरो। आमचो सिरियस चार्ज आसा की अपार्ट फ्रॉम द म्युनिसिपल काउन्सिल वर्कर्स सोपो कलेक्शन करता, तेच भायर कोणाचे तरी प्रायव्हेट वर्कर्स आसा, प्रायव्हेट मनीस आसा जे वचून कलेक्शन करतात सोपो, पूण तो म्युनिसिपालिटी ट्रेजरी येत ना। सो ह्या कारणाक लागून आमी फूल डिमांड केल्लो आसा की एफआयआर घालचो ह्या इश्यूचेर, आनी फायल कित्याक लागून मिसींग जाला आनी कोण जबाबदार तो, आनी तांचेर एक्शन घेवन हे पयशे रिकवर जावपाक जाय। आज पासून इवन प्रेस टेंडर जावना, प्रेस टेंडर करता जाल्यार फायल मिसींग म्हणटात ते। आतां दुसरी ती फायल नासतना आतां हें करपाक सोदतात। ऑफिशर्सांक विचारलें जाल्यार ऑफिशर्स क्लियरली सांगता की आमी प्रेस टेंडर प्रपोज केल्लो आनी दाखोवनूय दिल्लें इन रायटिंग ऑन द फायल की इतले आमचो सॅलरी जाता, इतले कलेक्शन जाता, आनी ते इट इज लॉस टू द काउन्सिल म्हणटा। पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट म्युनिसिपालिटीक ते पडूना, म्युनिसिपालिटी इन द सेन्स कांय वेस्टेड इंटरेस्ट ते जाल्ले नाका। मास्टर प्लॅन तयार करपाक लागलेलो आसा फॉर मार्गांव, आनी हो मास्टर प्लॅन जो तयार करतात तो जी सुद्धा ऑलरेडी कामाक लागले म्हण मेंबर सेक्रेटरी सांगता। पूण दुसरे वाटेन आमकां त्याच न्यूजाचेर आमकां आयकूं येता की चेअरपर्सनान स्टेटमेंट केल्लो आसा की म्युनिसिपालिटी कांयच खबर ना म्हण ह्या प्लॅनाची। सो जेन्ना 73rd 74th अमेंडमेंट क्लियर कट पावर्स दिता टू द लोकल बॉडीज हे प्लॅनिंग कितें आसा तें करपाक, जाल्यार हाव कॅन द जी सुद्धा डायरेक्टली ड्रॉ अ प्लॅन विथआउट टेकिंग द लोकल बॉडी and the citizens into confidence? How can they directly plan out, prepare a plan and impose it on the city? So there is no question of even asking that the local representatives or the councillors should be taken in confidence, because first explain what is master plan when we have an ODP. Why the CDP is not being carried out as per the act? गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।